नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या युगान हांव गौरीश बामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर। जिते नुस्तें गिळिल्ल्यान बस्तोडा वाठारांत 6 म्हयन्याच्या सान भुरग्याक आयलें मरण। नुस्तें ताच्या ताळ्यांत अडकल्ल्यान हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना गुदमरून मरण आयिल्ल्याची मेळटा म्हायती। पोरण्या गोंय चर्चीकडलो तो बेकायदेशीर बंगलो उडयात मोडून विरोधकांची विधानसभेत मागणी। विरोधकांच्या बोवाळाक लागून कामकाज करचे पडले स्थगीत। कायद्याचो गैरवापर करून नांवां आनी आडनांवां बदलिल्ल्यांचेर जातली खर कारवाय। अशी प्रकरणां सांपडली जाल्यार तांकां दितले 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें विधानसभेत आश्वासन। भंडारी समाजाच्या आरक्षण कोटाचेर करता विचार। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक दिला सुचोवण्यो। मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत म्हायती। सरकाराची खातीच फारीक करिनात बिलां आनी मंत्री वीज दरवाड करून सर्वसामान्य लोकांचेर घालपाक सोदता भार। विरोधी पक्ष फुडारी युरीन वीज मंत्री सुदिनाचेर काडलो फोग। मोल्या चेक पोस्टाचेर सोमारा रातच्या 2.5 वरांचेर धरले 620 किलो बेकायदेशीर गोमांस। कर्नाटकाच्यान आयिल्ल्या इनोवा गाडये सयत चालकाक घेतले ताब्यात। तपास चालू। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बस्तोडा वाठारांत जिते नुस्तें गिळिल्ल्यान एका 6 म्हयन्याच्या सान चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें। नुस्तें गिळिल्ल्यान श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान ताका गुदमरून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हेर ल्हान भुरग्यांनी घराच्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांतली बारीक नुस्तीं धरून घरांत एका टबात दवरलेली। तेन्ना घरांत खेळटा आसतना चुकून ह्या ल्हान चलयेन टबात आशिल्ले जिते नुस्तें गिळ्ळें। ताका हॉस्पिटलांत व्हेलें, मात ताका पयलींच मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें। पोरण्या गोंयच्या त्या बेकायदेशीर बंगल्याच्या विशयावयल्यान विरोधकांनी परतून एकदा विधानसभेत बोवाळ घातलो। ह्या बंगल्याचेर केन्ना कारवाय करतले असो प्रश्न विचारीत विरोधकांनी सभापतीच्या म्हऱ्यांत धांव घेतली। ताका लागून सभाघराचें कामकाज कांय वेळा खातीर स्थगीत करचें पडलें। पोरणे गोंय चर्च वाठार प्रादेशीक आराखड्यात बफर झोन म्हणून दाखयात। तशेंच पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी खातीर मास्टर प्लॅन तयार करात म्हणून आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीसान मागणी केल्ली। हाचेर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिली। उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पोरणे गोंय चर्च वाठारांतल्या त्या बंगल्याचेर केन्ना कारवाय करतले काय म्हणून प्रस्न विचारलो। हो विशय कोर्टात आसा म्हणून मंत्र्यान सांगलें, पूण विरोधकांनी काय मंत्र्याचें आयकून घेतलें ना। बंगल्याचो विशय उखलून धरीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यांत धांव घेतली। ताका लागून सभाघराचें कामकाज कांय वेळा खातीर स्थगीत करचें पडलें। तशेंच म्हाजें मागणें हांव की रिजनल प्लॅनाचेर ही ओल्ड गोवा सायट आमची रिजनल प्लॅनाचेर बफर झोना सयत ही माग करपाची चड गरज। ओल्ड गोवाचे तशेंच सरावंडींग एरिया ही आमची माग करूंक जाय। तशेंच एक व्हडलो मास्टर प्लॅन आमचो अंडर वर्ल्ड युनेस्को हेरिटेज हो मास्टर प्लॅन जावंक जाय। तशें दुसऱ्या स्टेटींनी जालेले आहा, तेच भाशेन आमच्या गोंयान हो मास्टर प्लॅन जावपाची चड गरज। हाच्या भायर ह्यो ज्यो सायट्स आसा दोज आर नॉट मेंटेन or those are not notified under the archaeological sites monument site भितर त्यो येना, so they come under ASI। जर कोणाक खंय कितें प्रॉब्लम आसा आनी ASI तांकां जर तांकां आमची हेल्प जाय जाल्यार we will take your representation and we follow up with ASI so that तांचे कडल्यान रिप्लाय येता। we can coordinate with ASI but we cannot interfere in this monuments। All precautions are being taken to safeguard the UNESCO World Heritage Site. I am saying that this is hollow, your promise is hollow. Kidak? Because other ASI to your Sat, you read the seven protected churches. Ada, you have failed to mention about 54 illegal structures. Number 2, zo illegal bungalow thinga within 100 meters. वो इलिगल बंगलो थिंगा कितको येलो, ASI कितको आलो, कि who has failed, which department has failed, आता लीगल वायलेशन चोयला स्पीकर इतले म्हयने जाले, वर्सभर जाले, आता हेजेर वो इट सीम्स टू बी अ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन
regulatory failure on type of the department. Specifically, I wanted to ask you, you said nothing, no, or illegal, whether the government considers the construction of this illegal bungalow within the proximity of Old Goa's UNESCO site as a failure on and precautionary framework ज्यातून घेवपाक जाय. जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात, जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात, ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात? But my department is not concerned about this. You are, it is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? Why? DCP has revoked. But why is the question? This matter is somebody and this has been discussed again and again this hour. Speaker sir, मुख्यमंत्री Speaker sir, हा प्रश्न असा तो या खात्याशी संबंधित ना ऐकून घ्या पहिले. Speaker sir, मुख्यमंत्री उत्तर दित असताना सुद्धा ज्या सांगतो बरोबर दी तुझे उत्तर ऐकून घ्या तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नाव आणि आडनावां बदलपा खातीर कायद्याचो गैरवापर केल्ल्यांचेर कारवाय ही जातलीच. आतां मेरेन जाणी मूळ नांवां आनी आडनावां बदलून गोंयकारांची नांवां आनी आडनावां लायल्यात तांची खोलायेन चवकशी करता. आमदारांनी अशी प्रकरणां मुखार हाडची. कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यांक 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत दिलें. आमदार विजय सरदेसायान ह्या संबंधी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. नावां आनी आडनावां बदलून गोंयकारांची नावां आनी आडनावां लावपाचे प्रकार वाडल्यात. हें जावप उपकार ना. चेंज ऑफ नेम कायद्याचो गैरवापर जावपाक लागला देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालपाक जाय अशी मागणी विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर आनी एल्टन डिकॉस्टान केल्ली. ह्या विशयाचेर विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. जर अशाच पद्दतीन ह्या कायद्याचो गैरफायदो घेवन जर लोक गोंयकारांची आडनावां लावपाक लागले तर गांवागांवांनी देवस्थानात वा चर्चीत आस्पाविल्ल्या मूळ गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह उबो रावतलो असो हुस्को सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान उक्तायलो. ह्या सगळ्याची दखल घेवन आतां मेरेन बदलिल्ली नांवां आनी आडनावांची खोलायेन चवकशी जातली. अशी प्रकरणां सापडलीं जाल्यार तांकां 3 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जातली. जांचो आवय बापूय वा आजो आजी मूळ गोंयकार आशिल्ली तांकांच आपलें आडनाव बदलपाची तजवीज आशिल्ली. मजगती आमदारांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्ली प्रकरणां उक्ताडार हाडची. तांचेर बेगोबेग कारवाय करता अशें उत्तर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें. The change of name and surname amendment act 2022 whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. Other speakers are dusro jo reply asa, government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by an eligible persons to traditional Goan surname. Other speakers are recent publication ताका लागून खूबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे वा अली साहेब लाल अलगुंडी ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हे नाव जे आसा ते नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतले. आता स्पीकर सर कितें म्हणटा सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हे आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता. सेक्शन 3 टू सबक्लॉज ए हितून स्पीकर सर कितें आसा एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. आमची नांवां समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता, रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता. सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थानाची आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता. तशेंच समाजाच्या हितून ST जावं SC जावं OBC आमचे भंडारी समाज या प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पीकर जर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता. मुख्यमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता. मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना, पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले, OBCचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडून बेनिफिटाचे इश्यू आसतले. शर्मा नायक जातलो, शेख साळगांवकार जातलो आनी तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर ती केस कशी आहा
की फ्रॉड्युलंट मीन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री, अवर कम्युनिटी अँड अवर लेगसी. स्पिकर साहेब, लग्न जाता तें जे बाब विरेशान सांगलें तें सारकें. ते लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही. सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला, सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग, नाजाल्यार हें जाता कशें? आमचा पक्ष सरी सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचो समाज दिता त्या समाजाचो जो लिडर असा पळय त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडे दिता. ही समाजाची सर्टिफिकेट सरकार दिना. हे कम्युनिटी कडे पावना. समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी हा पळय न्हू ते दितात. हांगासर सांगू नाका. मुखेलमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला भंडारी दिता, खारवी दितात, ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात. हांगासर सरकार मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलुपाक तयार आहा. स्पीकर सर, हांवें ते आतां क्लियर केला. अजूनय जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें. म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी ते सांगचे न्ही. पक्ष ना म्हणून कसो तो दाखय म्हणून. राव एक मिनिट स्पीकर सर, पेनल्टीज आसपाय फ्रॉड्युलंट जो कोण अशें फ्रॉड्युलंट करता ताचे इम्प्रिजमेंट आहा. इम्प्रिजमेंट जालो कोणाचेर रे कमिशन काय ना. 3 years इम्प्रिजमेंट आहा. जालो कोणाचे आज पर्यंत. अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे. स्पीकर 3 वर्सां तुरुंगात भितर उडयता बिहायंड द बार. 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो. हांवें कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. स्पीकर सर ताणे जे लोकां दाखयला पळय न्ही त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आनी इतलो एक सुद्दां तरी शर्मादायक जाले आसतले. स्पीकर सर तितलो कोण जर आसता व्हेरीफाय करता भितर उडयता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी खातीर रोस्टरा प्रमाण पदां भरिनात. ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ली 2141 पदां सरकारान भरूंक नात असो दावो आमदार विजय सरदेसायान केला. देखून रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक सुचोवणी दिल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान विजयाक दिली. दुसरे वटेन भंडारी समाजाक नोकऱ्यांनी वेगळो कोटा दिवपा खातीर 2027 उपरांत विचार करता अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सरकारान ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ली 2141 पदां भरूंक नात. सरकारी खात्यार रोस्टर प्रमाण पदां भरिनात म्हूण आमदार विजयान प्रस्न मांडिल्लो. रोस्टरा प्रमाण पदां भरपा खातीर कार्मीक खात्याक सुचोवणी दिल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. ओबीसी भितर भंडारी समाज खूब व्हडलो आसा. 27% आरक्षणात तांकां कोटा विधीन कोटा जाय अशी भंडारी समाजाची मागणी आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान ताच्या मागणेचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. सध्या कोटा विधीन कोटा दिवप शक्य ना, कित्याक तर खंयच्या समाजाची कितली लोकसंख्या आसा हाचो नेमको आंकडो सरकारा कडेन ना. तेन्ना 2027 जातीनिहाय जनगणना जाले उपरांतूच हाचेर विचार करूं येता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. वो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27% ती कोणे हाडली, ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता. 27% सारको असो सरकाराक दिसता. आमचो ओवरऑल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सेन्सस येता 2027 नंतर किंवा केन्ना घेता तेन्ना म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी आमकां पूर्ण फिगर मेळटलें की खंयच्या समाजाचो आस्पाव खंय आसा आनी ओबीसी समाजा भितर खंयच्यो पोटजाती येता आनी तांचो पूर्ण जी संख्या आसा ती आमकां स्पीकर सर जी फिगर्स मेळटली ताजे नंतर परत एक फावटी ह्या रिजर्वेशनाचेर परत एक फावटी ताजेर डिबेट जातली. ताच्या नंतर तांची मागणी पूर्ण जावपाक शकता. रिजर्वेशन 27% जावन पसून बॅकलॉग आहा 2141 आउट ऑफ 8325 पोस्ट. हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. सो इज द गव्हर्नमेंट हॅपी with the implementation of OBC job reservation की हे जे चल्ला रोस्टराचेर जे न्हिदता सरकार कित्याक डिपार्टमेंट तुजो डिपार्टमेंट न्ही पूण ताजेर तू खुश आहा काय म्हणून म्हजो प्रश्न आहा. ओबीसी बॅकलॉगाची डिरिजर्व करपाक केन्नाच दिवंक ना. फिजिकली पीएचडी कॅटेगरी जर आसत फिजिकली हँडिकॅप फिजिकली डिजेबल तांचीच फक्त डिरिजर्व करता. हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन केला. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नवीन वेकन्सी भरच्या पयलीं पर्सनल डिपार्टमेंटान सगळो रोस्टर व्हेरीफाय करूनच उरलेल्यो वेकन्सी भरपाच्यो. सो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर ज्यो ओबीसी एससी एसटी फिजिकली डिजेबल आनी हांच्या खातीर ज्यो कॅटेगरी जे आहा पयलीं त्या कॅटेगरीत भरल्यो वयतल्यो. स्पीकर सर आतां हांव तिसऱ्या सप्लिमेंटरीचेर येता. स्पीकर सर भंडारी समाज म्हणतो सगळ्यान ओबीसीचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो
हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना. कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा. ताजेर तुमचो कितें स्टँड आहा? फुडलो सर्वे 2027 जातलो. ताज्या उपरांत ह्या पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आनी एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना. सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 600 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल करपाचे सोडून वीज दर वाड आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाचो मंत्र्यांचो हट्ट योग्य न्हय. सरकाराची खातीच बिलां फारीक करिना आनी तांचो भार मंत्री सर्वसामान्य लोकांचेर घालपाक सोदता काय कितें? विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक घाम काडलो. युरीच्या प्रश्नांक जापो दिवपाचें सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो. पळयात पुराय बातमी. वीज खात्यान 600 कोटी रुपयाची वीज थकबाकी वसूल केल्यार वीज दर वाड करपाची गरजूच ना. दर वाड केल्यार फकत 200 कोटी रुपया मेळटले. पूण वीज बिल थकबाकीच्या 600 कोटी रुपयांच्या वसुलीचेर मंत्री शब्द काडपाक तयार ना म्हूण युरी चाळवलो. स्मार्ट मीटर मार्केटात 5,000त मेळटात जाल्यार वीज खात्या लोकांक ते 11,000त घेवपाक कित्याक फोर्स करता? वीज थकबाकी उरल्या ती पयली वसूल करात म्हूण आमदार काब्राल उलयलो. ह्या प्रस्नाक जापो दिवपाचे सोडून मंत्री सुदीन भलत्योच काणयो सांगपाक लागलो. आयकात. इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटाय ते आज जोरी तर तुगे पेंडिंग ड्यूज चोयल्यार पब्लीक सर्विसीस 108 crores, इंडस्ट्रियल 254 crores, डोमेस्टीक 94 crores, कमर्शियल 145 crores, एग्रीकल्चर 3.5. अरे हे रिकवर कर मरे. हे रिकवर केल्यार तुका ती हायक करपाक गरज नासली. तुका 200 crore हिंगात दिस इज ऑलमोस्ट 600 crores. यू हॅड पुट अ पब्लीक नोटीस. पब्लीक नोटीस वॉज ऑन रिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स फॉर ईज ऑफ एक्सेस. हितून 39,984 meters today you are say cannot be read. सारखे तुवें तांकां नोव्हेंबरा चेंज करपा लायला. पब्लीक नोटीस दिल्या. एवरेज 10,000 रुपया लागतले एक मिटराक. 10,000 रुपया म्हणजे 40 कोटी रुपया जाय. हे कोण दितले? लोक दितले. सो मुगे मिटर जो भितर आहा हांवें काण 10,000 दिवपाचे. अरे दिस इज ऑपोजिट ऑफ वॉट इज स्मार्ट मीटर. Smart meter when you are putting, it can be accessed from anywhere. You put a meter here, your department can read it from sitting down in their office. So why are you asking 39,000 people to change the location? स्मार्ट मीटर चार्जीस आणि ग्रीवन्स रिड्रेसल जो आहा तोय बी सारको फॉल्टी आहा. सो स्पीकर सर म्हजे तरी पर्सनली स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा हाका. आनी म्हाका दिसता की सरकार एक की आमी गिरेस्त लोक हें सांगून आमचो डिस्पोजेबल इनकम काबार करता. स्मार्ट मीटर बाजारात सहज मेळटा. दुसरे तुझे हे केले पळय डिजिटल मीटर गेल्लो पळय ते भशेन जाल्यार 11,000 रुपया तूं स्मार्ट मिटराक म्हाका फारीक करपाक कितें जालें? जेन्ना 5,500 रुपया जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना म्हाका खबर ना. तूं म्हाका दी बरें तुका स्मार्ट घालपाक हांव घालता. म्हाका तूं सॉफ्टवेअर घाल म्हज्या मिटरान. आता स्मार्ट मीटर तुम्ही जर घालता जाल्यार पयलीं जे डिफॉल्टर्स आसता, जे पयशे फारीक करना, जे मॅन्युप्युलेशन करता, जे थेफ्ट करता, तांकां पयलीं ट्राय करा. सगळ्याक नॉर्मली डोमेस्टीक कंज्युमर कसो आसा ताका बरी सर्वीस जाय. एज कम्पेअर टू तेलंगणा, एज कम्पेअर टू पंजाब, एज कम्पेअर टू कर्नाटका, 2 राज्य काँग्रेसीचे आसा, 1 राज्य आपाचे आसा. आमचे रेट आनी तांचे तुमचे रेट त्या राज्यांनी पळयले तुमी हो वेगळो विशय उलो. हे जे टॅरिफ्स आसता ते आमी वाडयना. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन गोवा in terms of power department almost about 3,500 crore ह्यातून काम चालू आसा. मातशें हे मिटर जरी भायर काडले ना किंवा भितर दवरले जाल्यार आमचो जो मिटर रिडराचो प्रश्न काडला तांणी. आमचे मिटर रिडर आमी कमी करचे ना. आमकां मिटर रिडर जाय. कारण दर आठवड्याक हे मिटर रिडर आसा ते थंय वचून चॅक करताले. So from the government of India for the smart meter, we are getting separately grant and also for the infrastructure ready करपा खातीर government of India to support. The tender says 890 crores. 70 crores are by central government. 820 crores are by state government. Minister has explained everything. We are getting a separate grant for the smart meter and for. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तर हे आशिल्ले आयचे सकाळचे गोमंतकाचे 10 AM बुलेटीन. आता रोखडेच 11 वरांचेर विधानसभा पावसाळी अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा.
काल 11वो दीस आशिल्लो आनी काल जे बातम्यो विधानसभेत गाजल्यो त्यो आमी तुमच्या मेरेन पावयल्यो. आयज 12वो अधिवेशनाचो पावसाळी अधिवेशन आसा. हातूंत आयज सत्ताधाऱ्याक विरोधी पक्ष कशे धारेर धरतले हाच्यो बातम्यो आमी तुमकां फुडल्या बुलेटिनान दाखोवपाचो यत्न करतले. त्याच बरोबर गोंयच्यो जे कितें विशय आसा तेय तुमच्या मुखार मांडटले. तर मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.